नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया पंचामृत। ही पंचामृत आमी प्रसाद म्हणून देवाक नैवेद्य दाखयतात। ही आमी चडशी चवथीक, अष्टमीक किंवा आनी खुबशे सणाकार्याक करतात। ही करपाक फक्त 5 नग लागतात आनी ताकाच लागून तांकां पंचामृत अशें म्हणटात। तर यो सुरवात करया। पंचामृत करपाक हांवें हांगा रूम टेम्परेचराचेर 1 ग्लास दूध घेतला। हांगा जर तुमकां क्वॉंटिटी चड जाय जाल्यार तुमी दूध चड वापरल्यार जाता। ते एका आयदनान काडून घेवया। तातूंत घालता धंय। हांगा हांवें अर्द वाटी धंय घेतल्या। जितले तुमी चड दूध वापरता त्याच्या अर्द्यान धंय वापरात। ती तातूंत घालून घेवया। तातूंत घालता 4 मोठे चमचे साखर। ते तातूंत घालता। 1 मोठो चमचो घालता हनी म्हणजे म्होंव। ते तातूंत घालून घेवया। 1 चमचो घालता तूप। हांगा हांवें देसी घी वापरला, ती तातूंत घालून घेता आनी हें आमकां बरे पैकी अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। तातूंतली ती साखर बरी पैकी विरगळोवन घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी अशे तरेन आमची पंचामृत प्रसाद म्हणून देवाक नैवेद्य दाखोवपाक तयार जाल्ली आसा। तर तुमी बी ह्या सणा कार्याक किंवा खंयच्याय पुजेक करात आनी देवाक नैवेद्य दाखयात। आनी जर हें आवडलें जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।